3 सप्लिमेंट तारांकित प्रश्न क्रमांक 4 Speaker sir, star LQ number 4A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, my reply je माननीय मंत्र्यांनी दिला माझा question असा, the total number of applications received by the respective collector under the Regularization of Illegal Unauthorized Structure Act give details taluka wise figure. मग figure दिले असा North Goa 1984 cases आणि South Goa 2245 म्हणजे लगभग 4200. तुम्ही म्हाका एक रिप्लाय दिता आसतना साऊथ गोवाक सगळे प्रायव्हेट केसी म्हणलात, पण नॉर्थ गोवाची लिस्ट दिता आसतना थोड्यो कोमुनदाद आनी थोड्यो गव्हर्मेंट लँड म्हणलात. कोमुनदाद आनी गव्हर्मेंट लँड ती जेन्ना आमी इलेक्शना पयलीं जेन्ना आमकां त्या टायमाच्या माननीय मंत्र्यान जे फॉर्मां दिल्ली, आमदारा कडेन दिल्ली, डेप्युटी कलेक्टरान दिल्ली ताजेर कोमुनदाद आनी गव्हर्मेंट लँड आसले, पूण नॉर्थ गोवा तुमी ती घेतला, अशें सावथाक एकूय ना. दोन्ही भाशेन फॉर्मां घेतले कितें? बरें, मागीर तुमी सांगा तें. तुमी हाजेर कितें केलें? म्हजो क्वेश्चन हो आसा की तुमी घेवन दवरलात 4000चे वयर आतां एप्लिकेशन आसात, हाजे फुडें कितें केलें? कित्याक त्या टायमाक सगळें सांगप जाल्लें की सगळ्यांक तुमचे घरां जे आसात, तुमी जे प्रायवेट तुमी घर बांदले आसात ते झोन पळय नासता, म्हणजे कोण काही शेतांनी बांदतात, ऑर्चर्ड लँडांनी बांदलेले आसात, टायटल क्लियर आसा पूण झोनींग ना, म्हळ्यार टीसीबी कडेन क्लियरन्स ना, टीसीबी कडेन क्लियरन्स घेतली ना, कन्वर्शन ना, असली घरां जी आसा, असली घरां जी आसा तुमकां सोंपी करता. 2-3 प्रश्न एक फावटी विचारता, बरोबर सांगीत रावात. म्हणजे ताका लागून ह्या तुमी फुडें कितें केलां, हाजें कितें केलां, स्टार्ट कितें खंय आसा सद्या आतां? स्पीकर सर, प्रश्न आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल आनी अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चर्स. स्पीकर सर, 24 जून 2016 हे नोटिफिकेशन आयलें की 6 म्हयन्याक भितर एप्लिकेशन्स कोणाक जाय रेग्युलरायझेशन तांणी करची म्हणून. दीस एंडेड ऑन 20/12/2016. जेन्ना जालें तेन्ना आनी एक एमेंडमेंट आयलें सेईंग दॅट आनी 30 दीस वाडोवचे म्हणून. आनी स्पीकर सर 20 जानेवारी पर्यंत 2017 पर्यंत एप्लिकेशन्स घेवची म्हणून सरकारान सांगलें, आनी ही एप्लिकेशन्सां घेतली बी. द टोटल वीच यू आर टॉकिंग अबाउट 1984 and 1984 इन नॉर्थ गोवा आणि 2245 इन साऊथ गोवा. हे स्पीकर सर घेता आसतना आज पर्यंत स्क्रुटिनी करपाक घेवना, पूण बेसिकली एप्लिकेशन घेता आसतना नॉर्थ गोवान ऑल एप्लिकेशन्स वेर टेकन फॉर वीच यू आर गेटिंग दीस थिंग्स ऑफ गव्हर्मेंट लँड आनी कोमुनदाद कोणें मागल्या म्हणून. Wherein in South Goa, Speaker Sir, Salsetan, जवळ 657 applications had come related to this which were firstly taken out, आणि only private lender जेणे regulation मागला तितलेच घेतिल्ले आशिल्ले. ताज्या खातीर स्पीकर सर these things were first taken. ताज्या मागीर कोड लागलो, कोडा मागीर इलेक्शनां जाली, इलेक्शनां मागीर आमचो सरकार आयलो, आणि this coalition government, Speaker Sir, has taken this issue. तुमचो सरकार, this government has taken this, Speaker Sir, to deliver. आणि उलयता मरे, हांव उलयात, तुमी उलयात, सगळे विचारात. स्पीकर सर, ह्या सरकारान हाजेर फुडें व्हरता आसतना वी रियलायज्ड वन थिंग दॅट डेप्युटी कलेक्टराचे ज्युडिशियल आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅटर्स खूब असतात, आणि सगळो पावर दिल्लो आसा डेप्युटी कलेक्टराक. सो ताज्या खातीर कशी स्ट्रीमलायन करची विदाउट एमेंडिंग और बाय ईज ऑफ डुईंग थिंग्स, हाऊ टू डू इट इज वॉट वी वॉन्टेड. सो वी हॅव सॉट लिगल एडवायस फ्रॉम एजी, बाकीचे सगळे घेतले. कलेक्टरांनी आपले एप्रिहेन्शन मानिल्ले ते सरकारान पळयल्या, आणि आता स्पीकर सर वी हॅव डिसायडेड टू फॉर्म टीम्स which will be reporting to the deputy collector taluka wise, so that these applications start getting screened within म्हाका दिसता स्पीकर सर एक 10 ते 15 ऑगस्ट टीम्स ऑलमोस्ट फॉर्म जाल्या. 10 ते 15 ऑगस्टाच्यान स्क्रुटिनी ऑफ द फॉर्म्स विल स्टार्ट. स्पीकर सर, दुसरें स्पीकर सर ताणें काडली गोष्ट रिगार्डिंग CRZ, खजान, लँड. स्पीकर सर, द रेग्युलरायझेशन इजी गॅझेटान आनी नोटिफिकेशनान कायद्या प्रमाणे क्लियर आसा. ज्यो गजाल्यो सेटलमेंट नाल्यार ऑर्चर्ड मे बी, बट प्रायवेट लँड दे आर ओनली कन्सिडर्ड. तुझे CRZ, खजान लँड्स आनी एग्रीकल्चर आर नॉट कन्सिडर्ड. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांचे रिप्लाय भितर म्हणला की आतां आमी कशी करपाची ती जे स्टडी करतले. तुम्ही मातशें जर तुमचो गव्हर्मेंट आतां येयलो असो न्ही, पयलीं तुमचोच गव्हर्मेंट आसलो, फक्त मंत्री चेंज जाला, CMय तेन्ना चेंज जाला आतां. पूण तुम्ही पळयात तेन्ना सोल्युशन जे कशें करतले ते त्या टायमाच्या मिनिस्टरान सांगलें, CMान सांगलें कशे पद्दतीन करतले ते परत स्टडी करपाचो प्रश्न येना हांगा. गव्हर्मेंट दुसरो न्ही हो, पयलीं गव्हर्मेंटचो प्रपोजल हो दुसरो गव्हर्मेंट आशातली ना, सेम गव्हर्मेंट आहा. तुम्ही जाय जाल्यार पयलींच्या मिनिस्टराक विचारून काडात की कशे पद्दतीन सांगलें तें.
तरी पूण स्टडी करा तुमी. पूण तें केन्ना जातलें? हांव एकच माननीय मंत्र्याक विचारूंक सोदता की तुमी ह्यो आतां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिलात काय स्क्रुटिनी काय मामलेदारा कडेन दिल्यात, आनी केन्ना जातलें? केन्ना तांकां मालकी हक्क मेळटलो? तांकां तेन्ना इलेक्शना पयलीं प्रत्येकान म्हणजे बऱ्यापैकी सांगलें आसा की तुमचे फॉर्मां भरून घेतले आसात, परत इलेक्शन जालो, कोर्ट काबार जालो काय तुमची घरां रेग्युलरायज करतले आमी. अजून जाली ना. तुमी म्हणटा की आतां अमके दीस लागतले, स्टडी करतले. केन्ना जातलें आनी कशे पद्दतीन करतले? कशें करतले ते? कितली फीज घेतले? बिकॉज म्हाका दिसता लिडर ऑपोजिशनान मातशें तें एक्ट तुवें वाचलो न्ही जाल्यार थोडे प्रश्न हांगाच बंद जातले तुजे. फीज कितले चार्ज करतले, कशें करतले, तातूंत ऑलरेडी कायद्या प्रमाणे दिल्ले आसा ऑलरेडी. सरकारान स्पिकर सर करपा खातीर प्रॅक्टिकली ज्यो डिफिकल्टीज येता त्यो सॉर्ट आउट करपाक शेवटी आमकां तें करपाचें आसा. गव्हर्मेंट्स इंटेंट इज टू डू. ताज्या खातीर स्पिकर सर ह्यो गजाली करच्यो पडटा. फाटलें कितें केलें, फुडें कितें केलें, फुडें कितें करपाचें इज मोर इम्पॉर्टंट. ताज्या खातीर जी टीम जाय पडटाली, आमकां आज तलाटी जाय, स्पिकर सर आमकां एक सर्वेयर जाय, आमकां अकाउंट्स ऑफिसर जाय, टीसीपीतलो एक ऑफिसर जाय, पीडब्ल्यूडीचो एकटो मनीस जाय, आनी रिटायर्ड मनीस हू इज इन द रँक ऑफ अ ज्युनियर स्केल ऑफिसर ऑफ गोवा सिव्हिल सर्व्हिस. तसो मनीस घेवन वी वील स्टार्ट सर्वेज एवरी तालुका. आतां ईच तालुका इज डिफरंट फिगर्स. सो जंय टिमी 2 करच्यो पडटा, तालुका 2 करतले. तो तुका हांवें सांगलें 10 ऑगस्टाच्यान एक्सरसायज सुरू करता. फुडली असेंब्ली येता पर्यंत तुका होच प्रश्न विचारलो, उत्तरूय तुका खूब पॉझिटिव्ह मेळटलें. झोनिंग सर्टिफिकेट तुमी पार्टीक हाडपा लायतले काय तुमी डायरेक्ट डेप्युटी कलेक्टर मागून घेतलो? की झोनिंग सर्टिफिकेट हांव कित्याक विचारता क्वेश्चन हो. झोनिंग सर्टिफिकेट जर पार्टीन जर घेतलें जाल्यार तांकां 114चे जितली एरिया आसता, जर एरिया जर एक 2-3 हजार आहा तेंच्या 114चेर, आनी तेणी जर 100-200 मिटरा भितर सुद्दां घर बांदलें आसत जाल्यार झोनिंग सर्टिफिकेट घेता आसतना एंटायर एरियाची ते पयशे फीज भरची पडटा. ते जर डेप्युटी कलेक्टरान म्हाका दिसता मागले जाल्यार फ्री जावंक शकता. हे तुमी तेंच्या कडेन मागतले काय कितें, काय तुमी घेतले डायरेक्ट? Because a list of documents in Schedule 1 of the particular act is very clear की ते पेपर जाय तातून सगळे पेपरवर्क दिता आसतना स्पीकर सर आमी जे कॅल्क्युलेशन ऑफ फीज करता तातून कन्वर्जन फीजूय आसात. झोनिंग पयली सर्टिफिकेट झोनिंग ऑल प्रोसेसीस विल बी फॉलोड न्ही. ताजे खातीर तुमी जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स नासता ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्सची फीज कितें आशिल्ली, ऑक्युपन्सी फीज कितें आशिल्ली, सगळी क्लियर करता. हांव कित्या खातीर सांगता, हे लोकांचेर बर्डन कमी जावपा खातीर सांगता. दुसरें कन्वर्शन सुद्दां आतां जांकां झोनिंग आसा आनी कन्वर्शन घेतलें ना ताका सुद्दां जर आतां करतात जाल्यार तुमी 3 पटींनी ताका फायन मारतात आनी कन्वर्शन करतात. आतां हांगा प्रश्न येता 2. एक म्हणल्यार झोनिंग तेंचे आसा जाल्यार सुद्दां तो एग्रीकल्चर आसूं, ऑर्चर्ड आसूं, सेटलमेंट कितें आसूं जाल्यार ती एक सर्टिफिकेट लावची पडटा, जाल्यार ती पार्टीक हाडपा लायतले काय कितें एक. दुसरें कन्वर्शना टायमाक तुमी अशी रेग्युलर घर ना म्हणून ताका 3 पटींनी फायन मारतले काय कशी कितें घेतले? कायद्यान आसा ती हांव जाणा कितली आहा ती, पूण लोकां खातीर तुमी थोडे सुटसुटीत करपा खातीर हो प्रयत्न केल्लो न्ही, कमी पडची म्हणून, बर्डन कमी पडची म्हणून. स्पीकर सर, Section 5 of the Act, authorized officials shall not enter in any application and subsection 1 if the unauthorized construction falls within the limits of protected forest, area declared as wildlife sanctuary, area covered under coastal regulation zone, no development zone, open spaces, public land, areas covered under eco-sensitive zone, Khazan land, any construction prohibited under Goa Land Prohibition on Construction Act 1995, road setback or right of way or any construction which causes obstruction to any natural water channel or any structure which is constructed by filling water bodies or any construction in or for scrap yard. हो एक क्लॉजान तुझे चडशे प्रश्न रिप्लाय जाले. आता कितें जाय? Glance so that fees because fees because are prescribed as per village category. Village category परत एकटान परत तुका सांगता गॅझेट घे notification onwards आणि notification speaker sir if you go on this annexures each area whether it's municipal areas, coastal developed areas, developing villages, district wise rural villages have been identified and त्या identification प्रमाणे जितले calculation जातले ताजी not 3 times 30% of it 40% of it तशें आयडेंटिफाय केल्ले आसा. सो तुजो जो गैरसमज आसा 3 times that is wrong. It is 30% of those calculated charges, 40% of those calculated charges. स्पीकर शेवटचो एकूच विचारता हांव एक माननीय मंत्र्याक म्हणटा की तुमी LRC पळय आहा न्ही लँड रेव्हेन्यू कोडाक अमेंडमेंट करून जशी तुमी 2013 मायनिंग डंपा खातीर कन्वर्शन करून हे दिल्ले तशी पद्दतीन जर कितें करीत जाल्यार सगळे कांयच कोणाचेर बर्डन घालनासतना हें जावंक शकना. त्या परत कितें तें करून
बिकॉज ही गोष्ट व्हेरी क्लियर आसा की प्रायव्हेट लँड जे मनीस आसा स्वता ओनरशीप आनी इरेग्युलर आसा तांकां लिगलायज करपाची. तूं मायनिंग डंपार पावलो जाल्यार मागीर गव्हर्मेंट लँडार पावलो, कुमुदागीर पावलो. लेट अस डिस्कस वेन टायम कम्स. एक गजाल जी हातान घेतल्या ती पयली सोंपया मरे. तुमची मागणी आसा, केपेच्योच भरपूर आसा हातून. घेवया ह्यो सगळ्यो, करुया. विषय एकदम अत्यंत गंभीराचो विषय आसा स्पीकर सर. रिगार्डिंग इलिगल ऑथोराइज अनऑथोराइज हाऊसेस एंड आमच्या सरकार फाटल्या टेर्नान हे जाग्यार घातलेले आसा वेन इट कम्स टू प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज. बट द मोर इम्पॉर्टंट इश्यू इज रिगार्डिंग कोमनिदाद एंड गव्हर्नमेंट, स्पेशली कोमनिदाद. आयज गोंयभर सगळे लोक पळयतात हे आमचे कोमनिदाद लँड केन्ना इलिगल अनऑथोराइज रेग्युलायज जातले. सो हांगा मेन्शन केल्लें आसा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान उत्तर दिल्लें आसा की मॅटर रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कोमनिदाद ऑन कोमनिदाद लँड एंड गव्हर्नमेंट लँड इज अंडर एक्झामिनेशन. सो लोकांची एक अपेक्षा आसा की हो सरकार करतलो, हाव लॉंग विल इट टेक एंड वॉट इज द टायम बाउंड एंड वीच इलिगल कन्स्ट्रक्ट टील वीच डेट will be regularized and how long will it take? हे मातशें आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या लोकांक सांगचें. Speaker sir, regularization of encroachment or anything land on government land or comunidad land has to be examined and studied properly. जवळ 2000 in year 2000 there was a thing where section 372A was amended for regularization of these comunidades. जे इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा ते ज्या लोकांनी ताजो फायदो घेतलो तांणी केले. रेस्ट ऑफ देम आर अंडर पेंडन्सी. पूण आतां फुडें समज कितें करपाचें आसा स्पीकर सर, दीस वील हॅपन ओन्ली आफ्टर रेग्युलरायझेशन ऑफ दीस इलिगल स्ट्रक्चर जे आमच्या हातान आसा ते जाल्यार बगर फुडली केस हात लावचे ना. कित्याक अगेन द क्वेश्चन वील बी वेदर गव्हर्मेंट मशिनरी इज ट्यून्ड ऑर नो. सो कितें आसा ते आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी वील टेक थिंग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मॅन. निलेश काब्राल. सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान बरें उत्तर दिलां, बरें दिसलें आयकपाक. But I only want to remind Honorable Minister that without Deputy Collector making any efforts for making a team, how did you come to a conclusion that he is overburdened? I just want to ask you this simple question. Just tell me answer on this. Because Deputy Collector last 4 महिने इलेक्शनाच्या बोवान आशिल्लो. ताका ज्युडिशियली लागता, ताका पार्टिशन केसीस दितलो ते तुका जाय टायम बाउंडान. सगळो पोर्टफोलियो धरलो जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर हॅज अ रोल टू प्ले. नाव इन ड्यू टायम टू कम विथ ई गव्हर्नन्स कमिंग इन प्लेस थिंग्स वील रिड्यूस. पूण एट द सेम टायम वी हॅव टू गिव्ह प्रायोरिटी टू वॉट सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्स हॅव टोल्ड. सो ताज्या खातीर स्पीकर सर आयच्या तारखेक कितें गरज आसा तें आमकां करचें पडटा. फुडें कितें जाय पडटलें तेन्ना फुडें पळोवया. हांव तेच विचारता, without making the committee, without formation of this committee under these guidelines, how did that deputy collector know that he is time bound, whether he will be able to do or not do? He is a government servant. He was duty bound when he took the applications to form that committee and start working on it. Then not forming and not coming is a different question. First only he came to know that he will not be able to do, because sir, he is a government servant, he should do it. How can you take that burden out of him? It was his responsibility under the Act. When the forms were taken by Mahmoodar, it was under him. So why did he do? Speaker sir, deputy collectorचो रोल कितें आसता, कितें करपाक जाय आनी कितें करचें ताजेवर कलेक्टर आसता. आनी जेन्ना कलेक्टर एक्झामीन करता आनी सांगता की हें प्रॅक्टिकल जावचें ना, इट इज अ गव्हर्नमेंट पार्ट विच समबडी हू इज रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी इज टेलिंग. आमचो बाब निलेश काब्राल will ask hundreds of questions. I also have questions in my mind. But the government's intent is to clear these issues. So तूं डेप्युटी कलेक्टर काम कितें करतलो हे प्रश्न विचारतलो जाल्यार I think each deputy collector has to be responsible now with the right to time bound services coming in. आमी घालता मरे आतां, करता मरे. ताज्या खातीर स्पीकर सर पयली गजाल म्हणल्यार रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स, taking opinions after having the gazette where the powers were given to deputy collector. ताज्या मागीर जायना, कित्याक जायना सगळें स्टडी केला. तुका जाय जाल्यार यो आनी नोटिंग्स वाच आनी पेपर पळय. वी हॅव एक्झामिन्ड दीस एंड देन गॉन अहेड बिकॉज प्रॅक्टिकली वी वॉन्ट टू डिलिव्हर. Alex Reginaldo Lawrence. ठीक सर. आतां ग्लॅन टिकलन आतां म्हणलें 2000 रेग्युलरायझेशन जेन्ना गेलें कुमदाद लँडाचें, there was a clause put there, henceforth no more regularization will be done. It was very clear in that act, 2000 regularization of Kumdidar lands on all government lands, that henceforth more land will not be taken. How can the House speak again of regularizing? Hardly 17 years have passed for it. People will come into Kumdaj, people will come into government land, will construct today. It is only vote bank politics. I'm asking the question. It's very clear now. Now somebody will come. One second, I'll raise another point. They Kumdani yatai.
वो जाऊन प्रायव्हेट लँड येताय काडटाय आनी थोडे दिसान भाड्या दिताय 4 रूम करताय भाड्या दिताय तो गेलो विकून आनी कोणाक दिस इज द सिच्युएशन दिस इज प्रॅक्टिकली द सिच्युएशन आनी आमगेले गोंयकारपण कोण आहाय गोंयकारपणा तुमगे गव्हर्मेंट आहा तो गोंयकारपण साफर जाता Because it's very clear in 2000 the act when you gave that regularization you said it. Yes. Because section 372A jenna regularize kelle त्यांना last date of submission of application दिले they had never said this is last or this is first. Secondly तू opposition आसून आता गोंय आणि गोंयकारपण सगळे उलयता जाल्यार कुमुदाच what have gone ahead you have to look at the Goans also who are there staying in these structures. So speaker तो issue विषय एक मिनिट सोबत तू उलयलो स्पीकर विषय कुमुदादीचो नाल्यार गव्हर्मेंटाचो आज पर्यंत एक्झामिनेशनाचेर आसा वी आर नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स ऑन प्रायव्हेट लँड्स. श्री प्रताप सिंह राणे. Mr. Speaker, sir, Honorable Minister mentioned several categories of lands where they would not regularize. You forgot to mention that in irrigated lands, lands which are coming under the projects, such as Anjune project or Salauri project, people have blatantly violated by removing field channels in which the panchayats are colluded and buildings have come up. What are we going to do in this case? Are they going to regularize them? Because we are considering applications which have come under regularization of illegal structures. This is people who have applied under this particular act. तुमका समज खंयची अशी गजाल आसा which people have not applied for and are illegal within this particular prohibition, this act does not apply. Through the revenue department, through the collector's offices and deputy collector's offices, we will initiate action. Oh, you have to take action because all have colluded. Case दियात is म्हाका. a valuable asset. So sometimes I know there is a case where there are 6-member panchayat. All 6 members have got one plot, and land has been converted, field channels have been removed. It's a classic case. And they are all happy, everybody is happy. The landowner is happy, the tenant is happy, all have shared the booty. This sort of thing is happening, kindly pay attention. Speaker sir, जे आमच्या सिनियर मिस्टर राणीन जे सांगिल्ले आसा त्यो गजाली एखादी जाताय आसतल्यो तुमची खंयची एक पर्टिक्युलर केस आसल्यार डेफिनेटली नजरेक हाडा वी विल लुक इनटू इट. तारांकित प्रश्न क्रमांक 5 श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा. Speaker, I may be permitted to ask Star Aliquid number 5B. 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 5 कितें? B. 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 B for Bombay मरे. Bombay. Belgavi then. Reply is as laid on the table of the house. Speaker sir, Dongri is a very beautiful village, just like an island surrounded by water and paddy fields. No doubt. Temples and chapels. This is a village where great artists like Jansito Waz, Surya Wag has born. Our ex-friend, ex-deputy speaker and ex-MLA is also from same village, Vishnu Surya Wag. Birth of the first Marathi drama named Shakuntala took place in this village. All agreed, but what does मान्य that आमदार have to do with the तुम्ही brief? प्रश्न विचारा तुमका उत्तर मेळचे ना परत टाइम Speaker वयतलो. sir, Dongri हो एक ओल्ड ब्रिज आसलो आनी सीएमाक सारकी खबर आसा जेन्ना हांव 99 इलेक्शनाक रावलो आनी दोंगरी गांवच्या लोकांचो एक ब्रिज बांदपाचो आसलो. प्रश्न कितें? प्रश्न सांगता स्पीकर सर जेन्ना 2001 तूं चीफ मिनिस्टर आसलो मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आमचे सुदीन बाब आसलो तेन्ना सगलो गांवचो लोक विलेजस
तुमची एक फंक्शन चलताले हिंगा मंगेशी हांव एका मिनटान विचारता ब्रिजाचो प्रॉब्लेम आहा तो जमीन एक्विजिशन जावन ना एप्रोच रोडाक कॅन यू गेट मी द NOC ऑफ द फार्मर्स टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज ऑन अ पायल आय विल डू इट देयर इज नो लँड अवेलेबल विथ स्पीकर सर पळय तुवें म्हाका आन्सर दिला सर एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय GSIDC a bridge having 3 spans of 25 meters each has been completed at Dongri. However, approach road of 188 meters on Nevra side, this is Dongri side, and 60 meters on Karamboli side could not be taken up as the land acquisition process by PWD is yet to be completed. Speaker sir, Chief Minister सारकी खबर GSIDC तेणेच केल्लें GSID itself land acquisition आसा सेल आसा आनी लँड एक्विजिशन GSIDCच कोत्ताले हांव GSIDCचो वायस चेअरमॅन आसलो आमचे देन चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आसलो तेन्ना म्हाका एक चान्स पडलो हे दोंगरी गांवांत एक ब्रिज बांदपाक लोकांचे इतले डिमांड आसलो म्हणून आनी हांवें NOC सगळ्या टेनंट्साचे NOC हाडलेले आसात आमचे NOC GSIDCन सबमीट केलेले आसात बाय नोटरी ओ एफिडेविट केल्ली आसली GSIDC कडेन फायंड आउट कर स्पीकर सर चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता GSIDचे फायंड आउट कर हांव भाटकारा कडेन उलयलो हांवें म्हजे पयशे दिल्ले समथींग 150 or 250 टेनंट्सांक तुमी हो रस्तो करपाक आमकां दी म्हण हांव संबारी कडेन उलयलो तो तुजो फ्रेंड आसतलो तुजो वळखीचो आसतलो संबारी कामत पणजेचे तेणे बाबा तूं सिल्वर बाब तूं कर एक्विजिशनाचे केन्ना पयशे मेळपाचे आसा ते आमकां मेळटले आनी आमी सुरवात केलेली कित्याक लँड एक्विजिशन लोकांनी आमकां दिल्लें करपाक एप्रोच रोड केल्लो माती बाती घालून बांद केल्लो आनी हेजी हायट 3 meters हायट आसली ब्रिजाची कित्याक आमकां ती सकयल जाय आसली कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑर RNDन ताका परमिशन वयर घेवपाक दिलें स्पीकर सर तूं मनांतल्यान हो म्हाका दिसता तूं ब्रिज कोत्तलोच कित्याक हो शेतकारांक वचपाक हो व्हायट एलिफंट आमी फाडले तुमचोच गव्हर्मेंट म्हणटालो व्हायट एलिफंट कित्याक बांदला तो सांगता तें सगळें जर सत्य आसत आनी थंय NOC आसत जाल्यार ब्रिजाक एप्रोच रोड ब्रिज बांदना हांच्यांनी इट इज ब्रिज फ्रॉम नोवेर टू नोवेर ताका दोनूय सायडीक रस्ते ना ते जर तूं तो सांगता ते खरें आसत जाल्यार हांव डबल व्हेरीफाय करून घेता कारण 12,63,000 रुपया आमी डेपोजीट केल्या GSIDCन फॉर लँड एक्विजिशन सो लोकांचे पयशे दिवपाक प्रॉब्लेम नासता पण त्यो सगळ्यो NOC आसच्यो पडटा कारण ना जाल्यार कॉन्ट्री कोर्टान वतात केरी ब्रिजीकूय आमकां तोच प्रॉब्लेम जाला राव रे एक व्यक्ती कोर्टान गेली आमच्या लोकांनी मातशी टॅक्निकल मिस्टेक केली एक व्यक्ती कोर्टान गेली आनी सगळो ब्रिज अडकलो म्हणजे हांव हे कित्याक सांगता ते NOC जर आसा हांव चॅक करून घेता व्हेरीफाय करून घेता जाल्यार ताका आपयता आनी इफ इट इज ट्रू वी वील डू इट इट्स ट्रू NOC आसा नाल्यार फायंड तुका इफ वी हॅव ऑल द NOC वी विल डू इट थँक्यू मातशें चॅक कर इमिजिएटली फाल्यां परत करता स्पीकर सर पॉइंट ऑन द पॉइंट स्पीकर सर PWDन काल पासून स्टाफ गेला एडसान पासून रिपोर्ट जावपा आनी GSIDC तुमकां काम दीत आहाय स्पीकर सर PWD हॅज गॉट सो मच मंडूर GSIDCन व्हाय डोंट यू कन्सिडर मंडूरचो प्रश्न आसा तो PWDचेर खंय वता GSIDC इट इज ऑन सर स्पीकर सर यू कॅन आस्क सेपरेट क्वेश्चन फॉर इट दिस GSIDC ओनली तारांकित प्रश्न क्रमांक 6 निलेश काब्राल क्वेश्चन नंबर 6A रिप्लाय उत्तर दिला अशें स्पीकर सर रिप्लाय दिला हांवें वाचला स्पीकर सर हांवें स्पेसिफीक क्वेश्चन मागलेलो आय हॅड सेड by the government from private cruise boat owners. I had asked for the full list of people which has not been given to me, number one. There is no, it is composite tax which I know, but composite tax number of vessels should have been given to me, which is also not given to me. Anyway, my question is, there is no time. I don't want to discuss about the answer, but I feel it is not given properly. Honorable CM might give me afterwards, I will take it. But sir, I may be permitted to postpone if he wants. I am sorry.
I also didn't realize that he has asked it for vessel-wise. If he wants, I can take it next week. It's okay, sir. I will take it from you, sir. Normally, I read carefully, but here it seems that it has escaped me also. It's okay, sir. I only want to bring to the notice of the House that there is one jetty of Tourism Department, GTDC, which has a proper system in place. No, let me finish, Speaker, sir. Sir, ताणे दुसरो प्रश्न विचारला म्हणून ताका उत्तर दिता. We have taken a policy decision that after the current licenses period is over, the captain of port shall forward any such application through tourism GTDC, and there will be a coordinated issual of license. Unless they clear it and they monitor it, it will not be done. That is okay, Speaker, sir. But माझ्या इतलेच tax, entertainment tax जर breakup तुम्ही काढून पळयलो, sir, then you will realize that after single window system at a jetty, the money has been coming in the government coffers. My only thing is the unauthorized people who are doing all over the Goa. Speaker, sir, after your question came, we have taken a policy decision at Captain. Not only there, even beach activities, High Court and order asa, Speaker, sir. Yes, sagle karpak jai. You are denying, this department is denying revenue to the government by way of entertainment tax. I entirely agree with him that all tourism related activities by any other department needs to have some sort of a clearance by tourism. But parat sangta, file muna galun busung na. Because, sir, Public Service Act asa. So you implement kar, Speaker, sir. Ani kon te mudan galta teka bidar uday. But you ensure that proper decision is given. Because kire alat hai, तुझी जी जेटी आहा ताजेर काही जाण पाक करून दवरतात. त्यामुळे चड वेसलांक ते पाक करून दिवंक जायना. ते along the jetty येतात आनी थंयच रावतात दीसभर रावपा येता. So you will have to ensure that those who have got extra, of course the problem will get resolved once the bridge is completed, because many of the issues which are stuck up are because the bridge the jetty which has been extended cannot be used by you. So I think once the bridge is completed, your problem will go. But I have already instructed Captain of Port to ensure that next time he consults Tourism Department and to GTDC before he issues any permission for cruise. That's okay, sir. That issue is not of that. My issue was only to highlight by my question that the government is getting deprived by various taxes. It not only on GTDC or tourism jetty. It is all over Goa, on all the beaches of Goa. There should be some mechanism. Why should I be a taxpayer and somebody should go tax-free? My only reason was that it should come into a streamline. And Honorable CM is capable of doing it and he has to do it. There are High Court directives also given that this has to be done. Speaker, sir, that may be done. Since GST has been introduced, luxury tax is no more valid. Now many people may claim that they are below 20 lakhs. But I can assure the House that my general reading indicates that any boat which does 5,000 rupees worth of business per day exceeds the limit. So they all come under GST bracket. I'll see that everyone is checked up. There are methods of doing it. Entire Goa. And entire Goa, all these tax bracket will be brought, those who are eligible or those who are required to pay taxes will be asked to pay taxes. तारांकित प्रश्न क्रमांक 7 श्रीमती एलिना साल्डाना. Wait, let me Just wait. Speaker, sir, the answer is as per submitted to the House. Speaker, sir, as per my question, I had asked whether a Panchayat can issue a provisional NOC and whether such a provisional NOC is legal. Speaker, sir, the Honorable Minister for Panchayats answered... Ask one. I need... Yes, I'm sorry. The Honorable Minister for Panchayats answered saying that there are no specific provisions under the Goa Panchayat Raj Act 1964 empowering the Panchayat to issue a provisional NOC. However, to fulfill the requirements of the other departments concerned with a particular matter, the Panchayat may issue a provisional NOC. प्रश्न काय सोपलो? आता फुडल्या विषयाकडे वळूया. Zero hour mention.